जें कितें देवान दिलें आनी केलें तें मोगान दिलें आनी केलें. मोगाळ बापाचो मोगाळ पुती मोगा उपादेश दिता. सुवार्थेंत आपल्या शिसांक ताणें आपल्या मोगांत रावोंक आपयलें. ताच्या मोगांत रावचें आनी एकामेकाचो मोग करचें शिसपणाचें लक्षण जालें. हो मोग समजूंक कुरडेपणी काळजांच्या चाकराक साध्य जायना, बगार हो मोग व्हरून पळोवंक एका इश्टाचें काळीज जाय. देखूनच जेजू आपल्या शिसांक चाकर न्हय बगार इश्ट म्हणून आपयता. जेजू आपुणूच हे इश्टगतीचें आनी मोगाचें शिखर म्हणले परी आपल्या इश्टां खातीर मोगान जीव दिता. ह्या मोगाचें उगम देवूस, कित्याक जेजूच आपल्या शिसांक विंचता, मिचावान धाडटा आनी फळ जोडिशें बाळता तसलें फळ दिशें न मियारता. एका शिसाचें जिवीतच बापा आनी पुता मदलो मोग नियाळचें आनी जियोवचें. शिसांक मोगाची देख बापा आनी पुता मदल्या मोगाचीच. जेजून दिल्लो मोगाचो उपादेश ताणें आमचो केल्ले परीच मोग करूंक उलो. तो मोग इश्टां खातीर जीव दिवच्यांत जाता करो. ह्या जीव दिवपी मोगांत संपूर्णताय आसा आनी जेजून ही संतोषान भरची उतरां आमचे लागीं उलोवच्यांत संपूर्ण संतोष आटापला. सारकें पळयल्यार आयची सुवार्ता एक मोगा शिंकळ. बापा परी पूत मोग करता आनी पुता परी आमी मोग करच्यांत ही मोगा शिंकळ संपूर्ण जाता.